2 दीस जाले आमी पळयता की फोंड्यान काँग्रेसीच्यो मिटिंगो जाता आनी खंय तरी एक मनशाचें नाम येता की वाटेकार म्हणटा तो काँग्रेस येवपाक सोदता आनी तुमचे कार्यकर्ते ताका अपोज करता कारण अजून बाय इलेक्शन लागीं पावले तरी टिकेट ठरना कोणाची कितें प्रकार चल्ला हो तुमकां कितें कळटा कितें चल्ला म्हाका जे कितें खबर आसा तें म्हणजे की म्हाका पार्टीच्या लिडरशिपीन सांगलां की वाटेकार हाजो काँग्रेसीन प्रवेश आसा इतकेंच म्हाका सांगलां की पार्टी आमची मजबूत करपाक फोंडेचें काम वाडोवपाक आनी संघटीत करपाक वाटेकार जो दुसऱ्या पक्षान आशिल्लो ताका काँग्रेस पक्षान प्रवेश दिता सो काल आमची मिटींग जाल्ली पळय ती संघटन सृजन अभियान म्हणून आमचे AICCचे ऑब्झर्वर आयिल्ले नवो डिस्ट्रिक्ट जो आतां स्थापन करता कुशावती डिस्ट्रिक्ट 4 डिस्ट्रिक्ट जाता काँग्रेस पार्टीचे तातूंतलो हो एक कुशावती डिस्ट्रिक्ट आनी फोंड्या मतदारसंघ कुशावती डिस्ट्रिक्टान येता ताका लागून ती संघटनाची मिटींग जाल्ली आनी थंय जेन्ना कार्यकर्ते जमिल्ले तेन्ना कार्यकर्त्यांनी आपली मतां थंय मांडली ह्या वरिश्ठ नेत्या मुखार की तुमी जी आतां तेंचो ताजी जी एंट्री दवरल्या तातूंत ब्लॉकाक विश्वासान घेवना अशें तेंच्यांनी मत थंय मांडलेलें आनी थंय आमचे अध्यक्ष आशिल्ले अमित पाटकर ताणें सांगलें की आपूण 2 दिसान येवन मेळटा आनी ब्लॉका कडेन हे मॅटर डिस्कस करता इतपर्यंत म्हाका खबर आसा. ओके सध्या खंय तरी तुमचे जे हांगा फोंडेचे जे कार्यकर्ते आहा जे फोंडेचे तुमचे ब्लॉकाचे तेंच्यांनी खंय तरी राहुल गांधीजीक मेल केल्लो आसा की आमकां जे आसा हो राजेश वेरेकार जाय म्हणजे अशा पद्दतीचे ते मेल म्हणून तेजे इंडक्शन करचें न्ही म्हणून ना अशें एक लेटर आमकां मेळ्ळें ना म्हाका त्या लेटरा बद्दल कांय म्हायती ना अजून तरी की ब्लॉक प्रेसिडेंट वो विलियम आसा न्ही सो ब्लॉकान म्हाजो सहभाग आसना ब्लॉकाच्या हाका जेन्ना ते आमकां इनवायट करता तेन्नाच आमी ती मिटींग अटेंड करता सो ते सगळे ब्लॉक प्रेसिडेंट आनी ब्लॉक कमिटी हो तांचो भाग हो म्हाका अजून पर्यंत तरी त्या लेटरा बद्दल कांयच म्हायती ना. ओके राजेश बाब म्हाका एक सांग जेन्ना आतां केतन भाटेकाराचो जेन्ना भितर प्रवेश जातलो काँग्रेसीन तेन्ना तुमची कितें भुमिका आसतली? हांवें म्हाजी भुमिका स्पश्टपणे आमच्या काँग्रेसच्या लिडरा मुखार मांडिल्ली आसा. हांव ताका म्हणजे जो भाटेकार काँग्रेसीन प्रवेश करता ते हांवें वेलकम केलां कित्याक काँग्रेस पार्टी ही खूब मोठी पार्टी आनी आमी संघटीत रावपाक जाय काँग्रेस पक्षाचो विस्तार जावपाक जाय एंट्रीक म्हजें कांय ना पूण फुडलो जो कितें भाग जातलो बायपोल इलेक्शनाचो कॅन्डिडेचर हो भाग म्हाजे कडेन डिस्कस जाल्लो ना अजून. तुमकां दिसता की तुमी आतां फोंड्या तुमी तुमच्या बळाचेर तुमी कार्यकर्ते तयार केल्या आतां तो येतकूर तुमकां आनीक बळ वाडटलें तुमचें अशें दिसता तुमकां काय खंय तरी परत तुमकां कमतरता येतली कितें दिसता कारण तो MG पक्षांतल्यान रिजायन जावन आतां इंडिपेंडंट म्हणून ते आतां काल जसो एक कार्यकर्त्यां मदीं एक तरेचो संभ्रमसो एक निर्माण जाल्लो आसा की ते खंय तरी एक वेगळ्या स्टेट ऑफ मायंडान गेल्या सो आतां तेजो फायदो जातलो लुकसाण जातलो हेजो एसेसमेंट आमच्या पार्टी लिडरशिपान करपाक जाय हांगा येवन ग्रावंड रियलिटी ताका लागून तांणी ती मिटींग दवरल्या 2 दिसांनी येवन आमी कार्यकर्त्यां कडेन डिस्कस करता. काल जेन्ना आमी केतन भाटेकारा कडेन उलयले तेन्ना केतन भाटेकारान एक आमी जेन्ना ताका विचारलें तेन्ना ताणें सांगलें आमकां की राजेश वेरेकार आनी आपूण सामके लागींचे मित्र म्हणून सो हे मित्रत्वाचे नाते कशें कितें? मित्र म्हणजे आमी ल्हानपणा पासून मित्र आसा वांगडा खेळटाले बी म्हणून राजकीय आमी मित्र न्ही राजकीय तागेली आयडियोलॉजी वेगळी आशिल्ली म्हजी आयडियोलॉजी वेगळी आशिल्ली तुमी पळयल्या तो मोगो पक्षान आशिल्लो हांव काँग्रेस पक्षान आशिल्लो सो आयडियोलॉजिकली आमी केन्नाच मॅच जावना दोगूय जाण पर्सनल लेवलाचेर आमी मित्र आसा पर्सनल रिलेशन वेगळें आशिल्लें आनी पक्षाचें रिलेशन आतां तो जर काँग्रेस पक्षान जेन्ना येता तेन्ना आतां तेजी आयडियोलॉजी आमी पयलीं पळोवची पडटली तेजी आयडियोलॉजी खंयच्या दिशेन आसा. तुमकां दिसना की सपोज जर केतन भाटेकाराक जर टिकेट दिली आसत जाल्यार तुमचेर खंय तरी अन्याय जातलो असो? अजून तो प्रश्न येवना न्ही हांव ताजेर येन्ना कांय उलोवंक शकना हांवें आज कितें उलोवप म्हणजे तो प्रीमॅच्युअर स्टेटमेंट जातलो कित्याक टिकेट दिवपाचो हो प्रश्नूच येवना जी कोणाक टिकेट दिता पळय टिकेट दिवपाक एक प्रोसिजर आसा प्रोटोकॉल आसा काँग्रेस पार्टीचो ते ब्लॉक कमिटी कडल्यान नांव डिस्ट्रिक्टान वता डिस्ट्रिक्टा कडल्यान PCCन वता मागीर ते इलेक्शन कमिटी कडेन वता
सो ताका एक प्रोसेस आसता तो आजून टप्पो आयिल्लो ना. सो हांव तेजेर कांय भाश्य करूंक शकना. म्हाजेर अन्याय जाता अशें हांव म्हणूंक शकना न्ही, कित्याक काँग्रेस पार्टी स्ट्रेंथन करपाक तेजो प्रवेश आसा. हो म्हाजेर अन्याय जायना. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.